आम्ही ऍक्च्युअली पंचायतीन ग्रामसभेक ठराव मांडलेलो की तो गावांतल्यान रस्तो आम्ही वचोंक दिवचे ना म्हणून. तो आमचो गांव आसा गजबजलेलो जो एक 20 मीटर उरलो 20% जो गांव उरला तितूंतल्यान तो वयतो ना म्हणून आम्ही ठराव मांडलेलो आसा. तरी आसतना हे सरपंचाक आमकां आयज अशें दिसूंक येता हे सरपंचाक हांगच्यानूच गांवांतल्यान रस्तो गेल्लो जाय. हे हितून इंटेन्शनानूच आयज तेणें आमकां न विचारता खंयची तरी एक टीम हाडली जी 14-15 आमकां एक प्लॅन दाखयता आनी त्या प्लॅना प्रमाणे 14-15 जो प्लॅन केला पळय तो प्लॅन घेवन आमकां तो इमेज दाखोवपाक येयला फ्लायओव्हराची. आनी एक्विशनाक आमी 8 वर्सां फाटल्यान घालतालो. प्लॅन 14-15 जाता आनी एक्विशनाक आमकां आयज 23 घालता. सो हे गोड बंगाल जे गव्हर्मेंट करता आयज हुकुमशाही करता पळय तेजें उघड जाल्लें आसा. आयज तेणें आपल्या तोंडान मानून गेल्या जी गोष्ट काब्राल सर उलयतालो 71 करून आमचे कडेन जागा आसा. आयज तेणी क्लियर कट तेंच्या इंजिनियरान सांगलेलें आसा कितें हांगा आमचे कडेन इल्ली पसून जमीन ना म्हणून. तो म्हणटा कितें एका सायडीन घेवचे ना आमी एका सायडीन घेतले. कायद्या भायर वचोन जर हे लोकांचेर अत्याचार करपाक उठला सुदीन ढवळीकर जे टायमार सुदीन ढवळीकर रुलिंगान आसलो त्या टायमार आमची लढाई आसली गव्हर्मेंटा कडेन तर तो रस्तो हांगाच्यान जावचो ना म्हणून त्या टायमार आमी सक्सेस जाले. आज तेच सुदीन ढवळीकरान 14-15 तो रस्तो परतो त्याच जाग्यार घातलो. आज तेणे आन्सर दिला आमकां हो जो रस्तो आसा तो वयल्यान पास जावन येयला म्हणून एक हो धाडलेलो 3-4 आमी अलायनमेंट धाडलेले. आनी जेन्ना एक्विशनाक विचारलें तेणी तेन्ना सांगलें आमकां आमी वयर कांय हेजी ग्रावंड रियलिटी कांय आमी तयार केल्ली ना. ही आन्सर आमचे कडेन सगळी लँड एक्विशनाक गेल्या तेन्ना दिल्ली आसा. आनी आयज खंय तरी तो फोट उलयता. तुमची जागा एक भायर जाल्ली आसा काय जावन अजून जावना. आणि तुम्ही म्हणले की 14-15 गेले. तुम्ही पयलीं म्हणटाले की तुमचं करंट आमदारान घातले म्हणून सगळें पण आता 14-15 तुमचं करंट आमदार काय दिले आमकां कळ्ळें न्हू 14-15 तेणी दाखयली इमेज न्हू आमकां 14-15 जर इमेज दाखयता त्या टायमार सुदीन ढवळीकर आसलो. सो हे सगळे जे प्रपोजल जाल्ले ते सुदिनान धाडल्या. आनी आमचे मागणी कितें आसले जेन्ना 11 स्क्रॅप जाल्या उपरांत रिजनल प्लॅनान जावं खंयच्यान तरी बायपास हांगा जायना म्हणून स्क्रॅप जाला म्हणून जेन्ना PWDन स्क्रॅप ह्याच PWDन धाडलेले ते आनी तेणीच पयशे एक्स्ट्रा तेन्ना तेजेर घातलेले. सो स्क्रॅप जाला म्हणून कळ्ळा आसतना तूं जेन्ना रुलिंगान येता तो ते अलायनमेंट परतो घालता तूं हांगासर एटलीस्ट लोकांक विश्वासान घेवंक जाय तरी. अजून तरी टायम गेल्लो ना. जर तर हांगा हो गांव वाचयतले आमी म्हणटा कितें चार घरां गेली म्हणून हो गांव वाचतलो अशें कांय ना. आतां फ्लायओव्हर जर मदल्यांच्यान म्हणून येयलो हो गांव वाचपाच्या वाटेर ना. आयज शाळा खंय तरी शिफ्ट जाता हेजें कारण कितें NHI तांकां जे जाग्यार शाळा आसा थंय कशेंच परमिशन दिवचो ना ही आमकां खबर. आमी पिशे न्हू ती शाळा असल्या कारणान NHI तांकां कशेंच परमिशन दिवचें ना फाल्यां. आनी जे जाग्यार देवळां आसा पळय न्हू त्या स्थळांच्यान तो रस्तो केन्नाच वयचो ना. 300 मीटर भायर वचपाक जाय. आनी आयज जेन्ना तें काम चलतलें तेजो परिणाम कितें जातलो बारीक तर डीप गेले जाल्यार कळोन येता. फाल्यां ही देवळां पळय आमकां बंद दवरची पडटली काम चालू आसतना. कित्याक आनी दुसरो ऑल्टरनेटीव रस्तो ना हांगासर गाडयो सोडपाक. काम